नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन कला अकादमीच्या उक्तावणाक मेळ्ळो मुहूर्त। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण। वर्साचे 365 दिसूय कला अकादमी आसतली उक्ती, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। दिवचल एके बायलेचेर अतिताय करपाच्या प्रकारावेल्यान महिला काँग्रेसीची दिवचल पालिकेर धडक। नगराध्यक्ष कुंदन फळारीक भेटयलें निवेदन। प्रकरणाची चौकशी करपाची मागणी। कासरवाडे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय। पंचायती कडल्यान थाराव मंजूर। भौशीक बांदकाम मंत्र्यान बांदून दिवचे कलवट, थळाव्यांची मागणी। 5 ऑक्टोबराक दिवचलच्या पोरण्या बाजारात दुकानांक उजो लागिल्लो। ह्या दुकानदारांक आमदारा सयत सरकाराची आर्थीक मजत मंजूर। दुकानदारांनी आटयले आमदाराचे आनी सरकाराचे उपकार। सरकारी नोकऱ्यांनी खेळगड्यांक राखीवता। खेळा सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक हाजीर राविल्ले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी वांगडा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। खेळा सर्तीच्या यशस्वी आयोजनाची उपराष्ट्रपतींनी केली तोखणाय। संसदेचे शियाळे अधिवेशन 4 ते 22 डिसेंबर। अधिवेशनात 15-17। केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली माहिती। आता खबरो विस्तारांत। एके बायलेचेर अतिताय करपाचो यत्न करपी स्वच्छता कामगारां आड पुलीस कागाळ करात, अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या। महिला विभागाचे अध्यक्ष बीना नायक आनी काँग्रेस समितीचे एल्विस गोम्स हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली। गोंयांत आता भाजप सरकार आयल्यापासून सेफ्टी याची उरली ना, कितलेशे क्रायम घडत आसा सगळीकडे। मर्डर घडत आसा, रेप घडत आसा, सगळे अध्यक्ष घडत आसा। सो वी वॉन्ट जस्टिस टुवर्ड्स दॅट वुमन हू हॅज बीन मोलेस्टेड। कांय दीस पयलीं एके बायलेचेर दिवचल पालिकेंतल्या स्वच्छता कामगारान अतिप्रसंगाची घडणूक केल्ली। ह्या प्रकरणा वयल्यान बीना नायक हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलें। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून संबंधित कामगाराचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी पालिकेच्या स्वच्छता कामगारान हे कृत्य केल्ल्याचो दुबाव आसा। तशी कागाळ संबंधित बायलेन पालिकेत केल्या। ह्या कामगाराक सध्या कामार येवपाक पालिकेन मनाय केल्या। एक रॅक पिकर आपलं कचरो गार्बेज पिकर कोणाच्या घरात डायरेक्ट उडी मारून वता। इज इट नॉट अ ट्रेसपासिंग? And because it is a trespassing, we want that he should be booked under section 447. It's a crime. कोणाची परमिशन न घेता कोणाच्या कंपाऊंड वॉलार उडी मारून कोणाच्या घरा भितर वता, इट्स अ क्राईम आणि इट्स अ ट्रेसपासिंग। आणि म्हणून या ट्रेसपासिंगला लागून क्राईम सेक्शन 447 त्याच्यावर लागू करपाक जाय ही आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली। तसेच आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली सेक्शन 354 सुद्धा लावपाक जाय। Because what was his intention? Why he entered into the house without seeking permission, without through proper gate? गेटातल्यान वचून असता कंपाऊंड वाल्याला उडी मारता म्हणजे his intent was to outrage the modesty of a woman in the house. That's what we feel. आमकां तशें दिसता आणि आमकां अशें दिसल्या कारणान आमी सगळ्या आज सगळे बायलां हांगा आयिल्ले आसा। सगळ्या वाठारांतल्या गोव्यातल्या वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीतली बायलां हांगा महिला आयिल्ली आसा। वेगवेगळे प्रेसिडेंट आसा, वायस प्रेसिडेंट आसा, सगळे आसा। तशेंच आमची PCCचे सगळे लोक हांगा आसा आणि आमी हो इशू व्हेरी सिरियस। आज एका घरात बिचुलीच्या घडलेले आसा, हो इशू संपूर्ण गोंयांत खंय घडू शकता। आज जर त्याच्यावर ऍक्शन जर घेतली ना तर आमच्या घरातले जे केअरटेकर आसा कित्याक बायलां आमची जॉब करता लहान भुरग्यांक केअरटेकर कडे सोडून वता आणि असे जर हे गार्बेज पिकर घरा भितर घुसले विदाउट आस्किंग द परमिशन, जस्ट ट्रेसपासिंग इनटू द हाऊस, कितें घडटलें? आज त्याने मोलेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो, फाल्यां तो कितें करू चोरी करता आशिल्लो, त्याच्या फुडेंय वचून तो आनी कितें करता आशिल्लो। हे म्हणजे भंय उरचें ना। ताका असले जे गार्बेज पिकर आसा किंवा कोणीय असो तांकां एक भंय उरपाक जाय। म्हणून आमी मागणी केलेली आसा चेअरपर्सन ऑफ दिस म्युनिसिपालिटी की बाबा तुम्ही हे 2 सेक्शन कशेंय करून त्यांचा कंप्लेंट सो मोठो घ्या आणि कंप्लेंट करात आणि थंय या 2 सेक्शना खाली ताका अटक करपाक लावा। आज
आमचो आवाज कित्याक ना? खंय आसा ती प्रत्येक शुल्लक कारणाक लागून जी रस्त्यार उतरताली, आज एका महिलेचेरूच जेन्ना असो अत्याचार जाता तेन्ना भारतीय महिला मोर्चा जे आसा, जनता पार्टी महिला मोर्चा, ती आज खंय आसात काय म्हणून हो म्हाका तांकां प्रश्न आसा की ही महिला न्हय तुमच्या हातून येना, ती महिलांचे संरक्षण आणि महिलांचे सबळीकरण जे म्हणटा हे सरकार, ते त्या महिलेक लागना काय तुम्ही काही डिफरन्शिएट केल्यात काय म्हणून हो तांच्यांनी उत्तर दिवपाचो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या. पंचायतीन हाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला. आतां भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. कासरवाणे महादेव देवळाकडल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या. ह्या कलवटावेल्यान लोक यो वच करतात. कलवटापणा उदकाचो व्हाळ व्हांवता. कलवटापणांतल्यान गोरवां वचपाची वाट आसा. तशेंच केन्ना केन्ना गोरवां ह्या कलवटाच्या सावळेक बशिल्लीं असतात. वायट अपघात घडचे पयलीं सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी थळाव्यांची मागणी. हे जे पूल आमचे गांवांत वचपाक जे घरांनी आसा आनी हांगा जे आमचे टेम्पल देवूळ आहा, ती दोनूय देवळां हे सायडीक आनी व्हडले उत्सव जातात आनी अख्खे आमचे गाडये बस स्टॉप ते अख्खे हेच्या पोवत आमचे लागलेले असतात जेन्ना सण आसता प्रत्येक सणा तेका लागून. आनी हे पुलाचे म्हाका दिसता कमीत कमी 1 ते 2 वर्सां जाले हे कोसळत आहा. तेच्या पयलीं आमी खंय तरी पंचायतीत ते फॉलोअप करीत आहा, पण ते पंचायतीत काय मेंबरांनी तेंचे आतां हेचेर 2 नंबराक हे येता अवार्ड म्हणटा तेंच्यांनी घातले ते, पण ते आयज करतले फाल्यां करतले हेच तेंचे चालू आहा. आयज हे पुलाचे पळयल्यात पयलीं इतले नसले, पण आतां ते वारां बी खाला येयल्ले आहा. फक्त तेंच्यांनी वयर हॉट मिक्स केल्ले आहा, तेका लागून फक्त ते कोड कितें जाल्ले आहा ते दिसना. कांय दिसांनी नाच जाल्यार 1-2 म्हयन्यान हे कोटय दिसूंक सुरवात जातले आनी हे पूल अचानक बसतले. एक्चुली हे गोरवांक लागून आमकां हे शेतांत येवपाक वचपाक हे एक्चुली ते मेन हे की रस्त्या वयल्यान येवची न्हय म्हणून, आनी हे गोरवां रातची बसतात हांगा. तेका लागून हो एक अपघात घडचो न्हय. ह्या देवाच्या फुडल्यान हे येदे व्हडले देव हे पूल आहा, ते पुलापण हो अपघात घडचो न्हय. हेका लागून आमी खुबशीं निवेदनां दिल्लीं आहात आनी थोडेशे आमी ट्रक बी व्हडले जे गाडये हे सायडीन वयता ते आमी सद्या बंद दवरल्या पुलाक लागून. आनी आयज पंचायतीत कळयल्या की आमी अशे पद्दतीन हे बेगिनात जावपाचे आनी हे सरकारा कडल्यान बेगिनात आमकां करून दिवपाचे ही आमची तेंच्या कडेन मागणी आहा. पंच म्हणटा पंचायतीन थाराव मंजूर केला. आता भौशीक बांदकाम खात्याक दिला. पळोवया केन्ना हो कलवट बांदपाचो हयकार दितात ते. हांवें जेन्ना हें केलां इलेक्शन जालें आनी आमी म्हाजे जेन्ना हे येयला वॉर्ड नंबर 2चो चार्ज येयला तेन्ना हांवें हें केलां आनी रेजोल्युशन घातलें आनी फॉलोअप चालू आहा म्हाजें. आनी ते जातले कया जातले जाले पास जावन. केन्ना रेजोल्युशन केल्लें? एप्रिलांत रेजोल्युशन. आनी ते हांव फॉलोअप करीत आहा. जातले करीत आहा. आमदाराक बी मेळ्ळ्या तुमी? हय सरान सांगलें जातलें म्हणून जाता. केन्ना जातलें काय ना? ना तशें टायम सांगलें. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान पेडणेच्या आमदाराक लागून लोकांचेर अन्याय करचो न्ही, लोकांचो विचार करून हो कलवट बांदून दिवचो अशें पेडणेचो काँग्रेस फुडारी जितेंद्र गांवकाराचें म्हणणें. परिस्थिती जर आमी बघली जाल्यार अत्यंत घातक जाल्लेले आसा. येणाऱ्या काळान हो पूल केन्नाय पडो शकता आणि जीवितहानी जावपाची शक्यता आसा. म्हाका अभिनंदन करचें दिसता की ह्या वॉर्डाची पंच वृषाली यांच्यांनी ठराव पास करून घेतलो पंचायतीन आनी 31 जानेवारी 2023 हो ठराव PWD असिस्टंट इंजिनियर तेंकांय धाडलेलो आसा. सो बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचो आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आळ्ळेकाराक विनंती करता की बेगीतल्या बेगीन हेजे तेणे शुभारंभ करचो ह्या कलवटाचो बेगीन, कारण हो अत्यंत घातक आसा. आयज अशें दिसता की प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक गांवांनी असले खूब प्रॉब्लेम आसात आनी हे अत्यंत गरजेचे प्रॉब्लेम आसात. हो कलवट जो आसा हो अत्यंत गरजेचो आसा, कारण जशें सांगले उद्यान ह्या सायडीन मंदिरां आसात, व्हडलो उत्सव जाता, ह्या सायडीन वस्ती आसा. सो अशे जे रस्ते आसात, अश्यो ज्यो वाटे आसात, अशी जे कलवटां आसात हांकां खूब वर्सां जाल्लीं आसात कन्स्ट्रक्शन करून. सो तेंची ऑडिट करची PWDच्यान आनी जर ते कमकुवत जाल्ले आसात सगळ्या पेडणे मतदारसंघासून ते कमकुवत जाल्ले आसात जाल्यार ते बेगीतल्या बेगीन एक तर रिपेरिंग घालचे नाजाल्यार नवीन कन्स्ट्रक्शना खातीर तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायती कडल्यान ठराव मागून घेवचो.
अशी एक विनंती करता आणि PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय सांगता की बाबा पेडण्या मतदार मातसो लक्ष घालचो, सरकारानूय लक्ष घालचो, दुर्लक्षित करचो न्हू, कारण पेडण्याचो आमदार कसो आसा ह्या सगळ्या खबर आसा, पण ते आमदारा खातीर पेडण्याच्या जनतेचेर अन्याय सरकारान करचो न्हू, एकच सरकारा कडेन माझी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. दिवचलच्या बाजारांतल्या त्या 5 आपतग्रस्त दुकानदारांक CM रिलीफ फंडांतल्यान आर्थीक मजत मंजूर जाल्या. दरेकी 1 लाख रुपया ह्या प्रमाण ही मजत मेळ्ळ्या. फाटल्या म्हयन्यात बाजारांत उजो लागून दुकानां जळिल्ली. 5 ऑक्टोबरात दिवचलच्या पोरण्या बाजारात दुकानाक उजो लागिल्लो. ह्या उज्यांत 3 दुकानां पुराय जळिल्ली जाल्यार हेर 2 दुकानांक हुलोप बसून तांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ले. ब्रेस्तारा सांजे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें पीडित दुकानदारांची वासपूस करून तांकां CM रिलीफ फंडांतल्यान मंजूर जाल्ले मजतीचे चॅक वाटले. खबर आसा रातची आमच्या बिचोले मार्केटात उजो लागलेलो आणि तेन्ना एक 4-5 दुकानां खूब डॅमेज जाल्ली आणि हो जो लॉस आसा जो आमच्या सरकारान डेप्टी कलेक्टर मामलेदारान अरावंड 1 कोटीच्या वयर हे केला आयडेंटिफाय केला आणि तेन्नाच हांवें तांकां हांव रातचो स्वता सायटीर आयलो आणि तेन्ना हांव हे सगळें इन्स्पेक्ट करून हांव मामलेदार आनी डेप्टी कलेक्टराक सांगलेली की हांकां जाता तितकी आमी मदत करपाची सो दॅट तांकां रिहॅबिलेट करून परत तांची दुकानां सुरू जावची. आज हांव तांच्या दुकानाक परत विजीट करून आयला. इन टायम हांव 2 फायली मूव केल्ले. एक केल्ली की मुख्यमंत्री CM रिलीफ फंडांतल्या मार्फत मूव केल्ली आनी त्या रिलीफ फंडान आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक दुकानाक 1-1 लाख रुपया दिला. म्हणजे अशे 5 लाख रुपया दिल्ले आसा. हांव सगळ्यांत पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा की तेणी जाता तितली बेगीन ही फायल क्लियर करून तेन्ना 50,000च्या वयर CM रिलीफ फंडांतल्यान जर कोणाक मदत करची आसा जाल्यार ती फायल फायनान्साक वता. सो त्यामुळे हो थोडो मातसो लेट जालो. फायनान्साक वचून अप्रूव करूना. 50,000 पर्यंत फायल फायनान्साक वचची गरज ना, इमिजिएटली क्लियर करची आसता. सो त्यामुळे मुख्यमंत्र्याचे हांव परत एकदा धन्यवाद करता. आणि दुसरी जेंची फायल हांव मूव केल्या की डिझास्टर मॅनेजमेंटा मागीर बाय रूल हांकां डिझास्टर मॅनेजमेंट मेळना तुमकां, तरी हांव फायल घातलेली आसा. श्रीमंतान सांगलेलें आसा की ताचेरय आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटा मार्फत कितें तांकां मदत करपा जाता जाल्यार करुया म्हणून सांगलें. हे आमी सगळें करून केन्ना शकले जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री आनी आमच्या लोकांचो सपोर्ट आसता तेन्ना करूं शकले. हांव मागता की तांची दुकानां बेगींतल्या बेगीन परत सुरू जावचें. तांच्यानी खुबशें बरें काम केल्लें आसा. पयलीं सगळीं सेगळें परत सुरू जावन बरो धंदो करचो. परत एकूच रिक्वेस्ट आसा हांव बाजारकारांतल्या लोकांक की बेगीन जो आमी प्रॉब्लम फेस जाल्लो सगळ्यांची जे फुडें दुकानां फुडें जे कापेटी आसा ते काडलेले आसा. हांव इन्स्ट्रक्ट केल्लें चीफ ऑफिसराक की ते काडा म्हणून ते आतां सद्या क्लीन केल्ले आसा. अशेंच एक क्लीन दवरुपाचें कित्याक केन्नाय जर एक्सिडेंटल कितें जालो जाल्यार जर वॅन बी येवपाक जाय तर फायर वॅन बी येवपाक जाय जाल्यार इजी एक्सेस जाता. दिवाळेच्या तोंडार आर्थीक मजत मेळिल्ल्यान दुकानदाराच्या तोंडार हांसो फाकला. तांच्यांनी आमदारा सयत सरकाराचे उपकार आटयल्यात. आणि माझ्या दुकानामध्ये बरोबर एक गुन्हा झाला आहे आणि आमकां दुकानान आमकां सहाय्य दिलें जाणाची मुख्यमंत्री फंड दिली आणि आमकां बेगीन बेगीन मदत मेळची गोवोरमेंटा अशें आमी अपेक्षा करता. आनी आमी तेजे मनपूर्वक आभार त्या दोतोराचे की आमकां ते जास्त आपली मदत दिली. कडल्यान कितें आसा पळय तें वत जालो तसो आनी फुडें कांय येना. म्हटल्यार अशें करपाकूय आमी तेंचे कडल्यान ते कितें फंड्स अवेलेबल करता पळय तेजेर आमी ओके आसा. अशें आमचें हें कांय ना. म्हणल्यार ते खरेंच काम करता न्ही. सो काम करता तेज्या खातीर आमी तांकां एप्रिशिएट करता. अशें इतकें फास्ट जावप आनी विथआवट आमकां ते फावटी मारच्यो पडूंक ना. हे कारणान आमकां ते तेंचें एप्रिशिएशन चड आहा तेंच्या बद्दल. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सगळ्या सरकारी नोकऱ्यां गोंयच्या खेळगड्यांक 4% आरक्षण दवरतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. ते भायर खेळा विद्यापीठ उक्ते करून विद्यार्थ्यांक खेळांचे डिप्लोमा आनी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. गोवा हमेशा के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता था. सन, सैंड और सी. इसके बाद और एक एस जोड़ा जाएगा विच इज द स्पोर्ट्स. सन, सैंड, सी और स्पोर्ट्स इससे जुड़ा गया है. लोग इसके बाद यानी स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी गोवा में आएंगे. जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उपकृत किया है वो यूज़ करने के लिए जो एथलेट्स यहाँ पे आएंगे और पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पे आ सकते हैं.
कुछ परमानेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स भी गोवा के खेल में हम डाल सकते हैं, वही भी हम खास करके इसके खेल के लिए हम निश्चित रूप से हम कर सकते हैं. हांव खेळगड्यां खातीर एक खाशेली गजाल सांगता. आतापर्यंत आमी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन कोटा वो लिमिटेड जॉबांनी दिताले. पुलीस आनी फायर ह्याच हातूंतल्यान तांकां रिजर्वेशन आसतालें. हाज्या फुडलें रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन कंपल्सरी सगळ्या नोकऱ्यांनी दिले वयतले. खेळगड्यां खातीर खरोखरूच खाशेची गजाल आसा. आमी जितके जाण खेळटले तितक्यांकूय गव्हर्मेंट नोकऱ्यो 4% रिजर्वेशन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कैटेगरी. वो नेशनल लेवल पे 5% है. गोवा बहुत छोटा है इसलिए 4% बोल रहे हैं. पहले 4% दे देते हैं, बाद में 5% की सोचेंगे. लेकिन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट वी आर गिविंग द 4% रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर इन गव्हर्मेंट जॉब्स. हांवें उक्तावण करता आसतना सांगलेलें की स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी गोंयांत एस्टाब्लीश जावपाक जाय आनी आमी वेलकम करता म्हणून. परत एकदा हांव रिपीट करता की स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी एस्टाब्लीश करपा खातीर आमी वेलकम करता. आनी प्रायवेट युनिवर्सिटी जे एस्टाब्लीश करतले तातूंतल्यान वेगवेगळे स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचीस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन, टेक्निशियन जो टेक्निकल स्टाफ स्पोर्ट्सा खातीर लागता वो स्पोर्ट्सा डिग्री आनी डिप्लोमा होल्डर्स त्या स्पोर्ट्स युनिवर्सिटींतल्यान पास जातले. गोंयच्या भुरग्याच्या सयत देशांतले तरणाटे स्पोर्ट्स युनिवर्सिटीन शिकपाक गोंयांत येतले. तांचोय बी हांव खूब खूब स्वागत करता. संसदेचे शियाळी अधिवेशन 4 ते 22 डिसेंबर मेरेन चलतले. ह्या अधिवेशनात 15 सत्रां जातली. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें ही माहिती दिली. हरशी शियाळी अधिवेशन नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत सुरू जाता. पूण 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान हे खेपे तशें जावचें ना. हे अधिवेशन चालू आसतना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आनी तेलंगणा विधानसभेचो निकाल 3 नोव्हेंबराक जाहीर जातलो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सर्व HR मंडळींना माझी नम्र विनंती आहे की ह्या वर्षी रांगोळी काढायची स्पर्धा घेण्याच्या ऐवजी फराळ बनवण्याची स्पर्धा घ्या. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. 1995 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य वरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आणि आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो वरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता? या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, 7 मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शूटिंग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना.
हॅपी दिपावली. विसवा उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. हे जग फकत मनशां खातीर न्ही जाल्यार हेर जैवीक घटकां खातीरूय आसा हाची गवाय दिवपी हें एक गोंय राज्य अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड उलयलो. गोंयाक सैमाचें वरदान आसा. गोंयचे सोबीतकाय पळयल्यार मन तातूंतूच रमून उरता. गोंयचे लोक आनी तांचे मदलो एकचार हो म्हज्या सदांच यादीन उरतलो अशें उपराष्ट्रपतीन सांगलें. राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लाय हांणी बरयल्ल्या वामन वृक्ष कला ह्या तांच्या 200व्या पुस्तकाचें उक्तावण ब्रेस्तारा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकीं जालें. उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, खासदार आनी इंडियन ऑलिंपिकाचे अध्यक्ष P.T. उषा, ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे कोंकणी लेखक दामोदर मावजो आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. तशेंच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या भाशणांत दिगंबर कामत, लुइजीन फालेरो आनी चर्चिल आलेमांव हांच्या बरोबरच्यो यादी जाग्यो केल्यो. I recognize the presence of Shri Digambar Kamath, our Chief Minister of this state from 2007 to 12. Luigino Falerio, he spent time in Rajya Sabha for some time. His presence was impactful. I can never forget the interaction I had with him. His passion so deep-rooted in his geographical area that he wants to create something very big. But I have a grievance against him. He parted company with us too soon. But what is more important, he parted company in a mysterious way which the Honorable Governor can make subject of his next book. Friends, Churchill, Alemao, I'm meeting him for the first time, but heard his name for a long time, for one good reason, Churchill. He is literally and figuratively a heavyweight. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन कला अकादमीक उक्तावणाचो म्हूर्त मेळ्ळो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं कला अकादमीचें उक्तावण जालें. फाटल्या 3 वर्सांच्यान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली. आतां कला अकादमी वर्साचे 365 दीस कलाकारां खातीर उक्ती आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फाटल्या 3 वर्सांच्यान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली. आता कला अकादमी वर्साचे 365 दीस कलाकारां खातीर उक्ती आसतली. तशेंच 15 डिसेंबर सावन तियात्र वा नाटकां सादर करपाक बुकिंगा खातीर सुरवात जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. खरोखरूच सगळ्या कलाकारांक हांगासर परत एकदा कला अकादमी खुली करून दिता आसतना खूब बरें दिसता. कला अकादमीच्या परिसर परत एकदा त्याच कलाकारांनी त्याच भुरग्यांनी तो निखळचो तो परत एकदा म्हणजे आमी जे म्हणटा वास्तूक जिवंत केन्ना येता जीव केन्ना येता भितर. फक्त सिमेंट आनी चिरे हाज्या पासून जरी वास्तू ती तयार जाल्ली आसत जेन्ना कलाकार ह्या परिसरात येवन आपली कला सादर करतले, कोण तरी कविता सादर करतलो, कोण तरी नाटक करतलो, तियात्र करतलो, मांडव करतलो, अशाच पद्दतीन परत एकदा हितून ह्याच म्हणजे सिमेंट आनी चिऱ्याच्या वास्तूक जीव येतलो आणि ही खळबळलेली आसतली. त्याच पद्दतीची वेगवेगळी एक्झिबिशन्स लागतली. कोणाक तरी जाणटेल्यांक सांजच्या परिसरात येवन हांगासर सरावंडींग भोंवता आसतना एक्झिबिशन पळयता आसतना आमी परत एकदा ह्या कला अकादमीचो तोच तेज तोच उत्साह ह्या परिसरात निर्माण करपा खातीर आमकां खूब खोस भोगता. दिनानाथ मंगेशकरच्या ह्या ऑडिटोरियमात म्हणजे कितल्याशाच लोकांनी आपली आरती कॉम्पिटिशन आसतले, भजन कॉम्पिटिशन आसतले, नाटक आसतले, अ गट ब गट, मराठी नाटक आसतले, कोंकणी तियात्र आसतले, अशे वेगवेगळ्या परत आस्त लागल्या. हांव भायर पळयताना म्हाका तियात्रिस्टूय मेळ्ळे. तांकांय म्हणजे जेन्ना बंद केल्ली तेन्ना आमी तियात्राक खंय करूं काय हो प्रश्न तांकांय पडिल्लो. म्हाका सगळ्या कलाकारांची म्हाका म्हणजे वायटूय दिसता कारण फाटलीं 2 ते 2.5 वर्सां बऱ्याच जाणांक आपली नाटकां तियात्रां करपाक मेळूंक ना. आयच्यान परत एकदा
तुम्ही बुकींग करपाक म्हाका दिसता विनीश केन्नाच्यान घेतलो बुकींग करपाक, एका म्हयन्या उपरांत बुकींग सुरू. डिसेंबरांतल्यान परत एकदा आपआपले बुकींग करपाक सगळ्यांनी सुरवात करची, जेणे करून ह्या कला अकादमीन तुमकां सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीची नाटकां आनी हे सुरू करपा खातीर मेळटले. कला अकादमीच्या रचणुकेत कसलोच बदल करूंक ना. कदेलांची सेटिंग आणि तांत्रिक गोष्टी सोडल्यो जाल्यार ताचे स्वरूप आणि डिझायन तशेंच दवरला, अशें कला आणि सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. जवळ जवळ 3 वर्सां जायत आयिल्लीं आसात की कला अकादमी म्हज्या कलाकारां खातीर, रसिक जनां खातीर, मागीरचे कांसेन आसूं तानसेन आसूं, खूब अवघड काळ आशिल्लो हे म्हाकाय तेजी जाणीव आसा. कारण ह्याच माचे वयल्यान ल्हानपण गेल्लें आसा. आणि म्हणूनच जो काही गोष्टी सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो तो निर्णय अचूक आशिल्लो. आणि हांव सदांच म्हणटा, घेतिल्लो निर्णय जेन्ना तो खरो करून दाखयताच तोच यशस्वी जावपाक शकता. आणि म्हज्या सरकारान ह्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाक घेतिल्लो निर्णय आज तेजे फळ आज समस्त गोंयकारांचे मुखार, आज ते नजारो जो आसा तो समस्त गोंयकारांच्या मुखार आयिल्लो आसा. ह्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहाच्या बरोबरच जो आमचो ब्लॅक बॉक्स आसा, जेका आमी कृष्ण कक्ष असं म्हणटात, ज्या कलाकाराची रचना जी सुरवातीक आशिल्ली ताका राजंगणाचें स्वरूप आशिल्लें तें आमी परत एकदा रिस्टोर केल्लें आसात. आर्ट गॅलरी आसा. आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे ज्या ह्या म्हज्या कला अकादमीक क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न म्युझिक आणि बाकीचे सगळे आमच्यो इन्स्टिट्यूशन्स जी आसात त्यांच्या खातीर परिपक्व अशे क्लासरूम सुद्धा ह्या कला अकादमीच्या ताका नवो एक साज चढयलेलो आसा. ह्या साजान भितर आमचे PWD डिपार्टमेंट जे आसा त्यांच्यानी एकंदरीत ह्या कला अकादमीची जी वास्तू जी आसा ती रिट्रोफिट करपा खातीर, ती रिनोवेट करपा खातीर, ताजी स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर कन्सल्टंटाच्या माध्यमांतल्यान, कॉन्ट्रॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान जशी ती भक्कम जातली त्या पद्दतीन काम केल्ले आसात. कला अकादमीचे काम केल्या कंत्राटदाराक 5 वर्सां दायित्व दोश काळ आसा. फुडल्या 5 वर्सांत कला अकादमीक कसलेय दुरुस्तीचे काम आयल्यार ते फुकट करून दितले, अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. आयज जे हांव हे सांगूंक सोदतां की खुबश्यो ह्यो तुमी पळयता, इट लुक्स अ व्हेरी वंडरफूल सायट, पूण हे करपाक म्हाका असो खुबसो त्रास पडले. आणि करता तेन्ना एक विशय आशिल्लो, आमचो चीफ आर्किटेक्ट आसा की परतून आमचे चीफ इंजिनियर, बाकीचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर, जेईज, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर हांव 100 फावटी येयल्ले आसतले आनी चुकी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो करपाचो प्रयत्न केलो. पूण हांव जे आज आमचे पब्लीक जे आसा, जे कला अकादमीक येता, हो जे आर्टिस्ट आसा, हे न्ही की सगळे गोष्टी आमी म्हणना की 100% जाले अशेंय म्हणना, पूण केन्ना कितें तरी बदल इल्लोसो करपाक जाय जाल्यार वी आर फ्री to make it as PWD. So म्हाका दिसता whatever suggestions you give, if there are small changes here and there what requires to be done, we are welcome to tell me. I am here and PC is here, we are all here, Chief Minister is there, Govind Babu is there to see that these small things are done again for you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शूटिंग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना. हॅपी दिपावली.